सगळे बुथार हांव गेलो ते रिस्पॉन्स व्हेरी पॉझिटिव्ह. वोटींग पासून बरो जाला आनी आमी गॅरंटीड आमी बरे मार्जिनान निवडून येतले म्हणून. काँग्रेस परत येतले हल्दोना मतदारसंघांत आनी आमी बरें काम चिंतपा फुडें सोंतले. आम केन्ना वायट कोणाचें चिंतलो ना आनी म्हाका दिसता आमचो असेट कितें बारीक बारीक मनशां पावपा आनी बारीक बारीक मनशाचें काम करपा. फॉर ऑनेस्टी, ट्रूथ, इंटेग्रिटी and a clean image. You take my word, people are looking, लोक रावता. मनीस आहा तो उमेदवार आहा तो आमदार जावपाक लोकांचें काम करतलो, बारीक बारीक मनशाचें काम करतलो, कोणा डिफरन्स करून नासतना. आनी हांव सांगता एक गूण म्हजे की हांव सद्दां लोकांचें बरें चिंत म्हणून. आनी देखून हांव जाणा काळजानसून मनानसून लोकांचें तेंको म्हाका आसा, लोकांचे आशा आसा की ता म्हाका निवडून दिवंक व्हरपा थिंगा असेंब्ली. बारीक बारीक मनशाक सरकार इसरलो, बारीक बारीक मनशाक सरकारान दुखयला. सो घरा घरा गेल तेन्ना लोकांनी सांगलां, म्हाकाय शॉक थोडे फाटी, सर आमी वळखतात तुका, आमी जाणार कोण तूं, तुगे व्हिडिओ पळयतात, तुगे फेसबूक फॉलोईंग करतात. लोकांनी सांगलां, सोयऱ्यांनी सांगलां, आमचे फ्रेंड आहात ते भायर सावन कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर सावन फोन करून सांगलां तुका सपोर्ट करपाक म्हणून. आनी आमी खूश आसात की तूं आयलो म्हणून. BJP काडपाकूच जाय, कित्याक BJPन पयली पाटी 5 वर्स काडले ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी, दुसरी 5 वर्सान चोरयेन काडलोली. सो आनी BJP केअर करना लोकांक. BJPन बारीक बारीक मनशां चोयलना, फकत मोठे मोठे ग्रेस लोकांचे ते आनी ग्रेस केले, बारीक मनशां सामके मारले. GST काडले, सगळे काडले. आमी कोवीड टायम लोकांक दुसरे दुखयले, धंदे बंद जाले आनी म्हाका दिसना आतां परत आनी 5 वर्सांचे चान्स दितले म्हणून.